Praise God. Praise God. Okay, go ahead, Baba. Yeah. बापाचे, पुत्राचे, पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगडा पवित्र आत्म्या, हे वेळार आम्ही तुझ्याच नावान एकठांय जाल्यात. या दिसांनी या काळांत आम्ही जेजूचे कोश्ट नियाळटाना आम्ही केरीत नियाळटा. हे वेळार जेजू आमकां कितें करून दाखयलां त्या कुर्साचेर. आपलो अप्रमीत मोग, शिमेर नासलेलो मोग ताणें आमकां आपल्या कुर्साचेर कोश्टा मरणांतल्यान ताणें आमकां वोपून दिलो. आपले दवरिके कुडीचो सांदो ताणें आमकां भेटयलो, कित्याक तो कुरीस आमचो जावन आसा, ताचो न्हय. जेजू हे वेळार आमी खरेंच तुका दिन वाचनाव. तुवें एक तुज्या कोश्टा मरणा वरवीं, तुज्या रोगता वरवीं तुवें दवरिकेल्याक तुका वळखतात तांकां तुवें नवें जिवीत दिलां त्या कुर्सांतल्यान, त्या रोगतांतल्यान दोनया. हे वेळार आमी नियाळटाना दोनया आमकांच आमी नियाळूंक गरज. आमी कसलें जिवीत जियेता काय? आमकां एक देव भिरांत आसा काय आमच्या जिवितांत? ओ आमी संवसाराची जिवीत पोरमोणें चलता? दुनिया हे वेळार असलें आमचें जिवीत पयसावून आसूं, दवरेके कुटुंबाचें, दवरेके भावा भयणाचें हें सत तांच्या जिवितांत उक्तें जावं. हे वेळार आमी नियाळटाना ह्या दिसांनी भोव करून एकल्याचीं काळजां उक्तीं जावंक मागता. दुनिया वेळार खरेंच तुवें वावराडी ते विचून काडलेले आसात, त्या मनशांक तूं फावो कर जांकां तूं जाणाय तांकां दुनिया, कित्याक स्वता वरवीं तांकां सासणीक जिवीत तांकांय फावो जावं. हे आमी मागणें करता जेजूचे नांवी. आमेन. Praise God. Amen. Arkan Jesuk. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Okay, testimony hai konalyo? Aha, kite pun. Praise Jesus. Praise God. मुगे एक धाकटी टेस्टिमनी म्हणल्यार हांव पयर आमकां एक हॉलिडे आहलोली आनी हांव ते दीस मिसाक गेलें आनी मिसा सावन हांव मागीर मडगांव गेलें. मडगांव सावन हांव येताना म्हाका खबर ना हेल्मेट घालूना म्हणून. हांव सारकें येयलें आनी हांव कोर्टा कडेन पावनाका दोग जाण थिंग पुलीस आहाय आनी म्हाका तितली स्ट्रायक ना. तो एकलो बारकेलो आहा, एकलो मोठेलो आहा, बिश्टी स्लायट ग्लान्स म्हाजी गेली तेंचेर. एकलो म्हाका मातसो आपयती असो, पूण तरी म्हाका हें ना हेल्मेट घालूना म्हणून. दुसरो ताका कितें आसूं ताका सोड खंय आसती वचती, कित्याक आयज पासून म्हाका ताल हांव पडलोले घरांत येवना. मागीर हांव घराको येतरी नियाळटा तो म्हाका पुलीस कित्याक थांबयतालो काय कितें. मागीर हांव रियलायज जालें हांवें हेल्मेट घालूना म्हणून. आणि तू खबर पासो ना कित्या रावल म्हण तो, कित्या थांबयल म्हण. थांबयता तो म्हाका थांबयता पूण हांव थांबोना. स्लोली गेलें तितली म्हाका दिसायच ना. म्हाका हें ना म्हणजे हांव हेल्मेट घालूना म्हण तो म्हाका थांबयता म्हणून. पूण दुसरो कितें आसूं रे सोड तेका कितें अशें सिनाले केलें असो. पूण आयज देखून म्हाका हें येवना. हांवें म्हणलें जेजू तेणी म्हाका कित्याक धाडून हांव सदां तेंचे पासत मागता देखून तेणी म्हज्या. Praise God. Praise Yeah, I Jesus. pray for them. Yeah, so beautiful. Yeah, and you would be in big trouble because you don't have a helmet. Helmet. I had helmet in my bike, but I forgot to put whilst coming. Oh my goodness. Jesus. So nice, so wonderful. Praise God. Yeah. See, when they know you're God's child, you say, "Chal zale, pass. You pass the test." Praise Jesus. Ani कोण हा? सिस्टर मुगे होय Praise सांग. सांग पप्पाच्या. Praise आता God. मी शिफ्ट जालें न्ही होय. आनी पिटर बरो आहा आमचे बरो आपणागे काम कोता येता घरा तेच कोता मागणें कोता आमचे मुगे राव बरो कोण आहा काय ना
भाशेन आहा आनी सगळें बरे भाशेन जालें तेजो सेल तेदोना हांवें कोणा आपयलो बाबा वयर म्हणजे आमी फर्स्ट फ्लोराचेर आहा ते वयरूच होय बाबा वयर काडपा म्हूण मागीर 2 जाण भुरगे येयले आनी सगळे तेका वयर काड सामान बिमान सगळें बरे भाशेन जालें वाव Praise God. Praise Jesus. Highly favored child of God, Perpetua. So illa dawage favor tuje kitu haite. Praise Jesus. Ram चिंता तुझ पासत कित कोत्ता म्हण आनी चो इंटरनेट ना म्हणटा ते वायफाय जाले तुक जॉईन जायले. होय मागीर ते हें गेलें जिओ कार्ड गेला आनी मेळटा Ah, thank you, Jesus. Praise God. काय जायना तू सामकें देवागे हातयार. तू सारकें परफेक्ट. तू जाणो कित करपा जाय ते कित उलोवपा जाय ते कळ्ळें. प्रेज जीसस. तुक दिसलो ना देवागे फावोर आपणाचे आहा म्हणून. होय सिस्टर होय प्रेज गॉड. सदां कित म्हणटाले सदां म्हणटा जेजूगे हांवें फावोर म्हणजे आनी तें देवागे आत्मो देवागे the spirit of the Lord is upon even Peter spirit of the Lord is upon him. God's favor is upon you. Yes. तुमच्या दोगांयकूय घाता होय प्रेज गॉड. होय आनी तो बरो हा मुगो शाबियो. शाबियो हा बरो वय जीसस. प्रेज गॉड. होय आनी कोण आहा. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. गो अजलीन गो. गो बना आता न्हू गॅसी प्रॉब्लेम जाय सो ते गॅसी टॅबलेट हांवें कितुल्यो ट्राय केल्यो जायत भाशेनच्यो आनी मागीर म्हळें आनी मुको एक ओको धाडलोले होमोपॅथीक ओकोत तें सो ते हांवें ट्राय करूं ना कित्याक तेगे एलोपॅथीक चलता म्हण टॅबलेट्स सो मागीर हांवें म्हळें एक म्हाका अशें को आवाज बी तो आयकों येयलो मिनींग तूं तें कित्याक ट्राय कोन्ना तुका डॉक्टरान दिलो न्हू तें तेका दिवपाकू सो हांवें म्हळें ओके फायन डॉक्टराक कॉल केलो डॉक्टर तेगे अमक्यो टॅबलेट चलताय सो हांवें म्हणजे दिवपा जाता हांवें म्हण तो म्हणपालो वय नो प्रॉब्लम मागीर हांवें काडानी तेका स्टार्ट केलें आनी तें थोडेशे उदकांक घालून हिरोईन दिवपाचें सो हांवें म्हळें लॉर्ड दिस इज your blood and it is going in through him so हांव तुझ नांवान जेजू तुझ नांवान हांव तेका दिता सो हें मोडे आनी तेका दिलें सो आतां जाले 4-5 दीस जाले तो तेका कांय गॅसी प्रॉब्लेम ना हुंयी तेका दुखना तो म्हणटा आपणा हुंयी दुखना आनी दुखोल जाल्यार देखून 1 मिनट देखून दुखना म्हणटा रोखडें वयता हांवें म्हळें प्रेज गॉड चोयलें देव कितू हें तो जेजुगे नांव ते रिब्यूक करून ते तेज्या पयल म्हणलो हांवें प्रेयर ते रिब्यूक करून ते वयता. होय प्रेज गॉड. पूण ना ताणें म्हणलो तेंच्यांनी ना पूण तो मागीर उलयत न्ही आपणागे पेना खबर नो रोजलीन सिस्टर यस so but anyway praise God. Praise God. God is good. सिस्टर मुगे न्हू मादर इन लॉ मुको 2 फोन आहा एक मुगे घोवागे आहा आनी मुगे आहा सो मुगे जेजू माची आनी घोवागेचे ते व्हिडिओ कॉलिंग केला सो ती म्हणटा आपणा उलोवपा जाय म्हणटाली तुका उलोवपा जाय म्हणटा ना तुमको टेस्टमनी दिवपा जाय म्हणटाली मागीर उलोवपा जायना तिकोडे उलोवपा आतां आयको येतो काय म्हण 2 फोनाचेर जावन ट्राय कर गो ओले गे मम्मी तुका सांगलो न्ही चेडे काडसोना गोरे काडून फिरना होय होय मागीर आतां मातशें करता तें दिसता खबर करता चेडवा बी खबर करता ते पयलीं प्रेज सांगलो गॉड करून ते आनी रूम काडपाचे कितका खूब आर्ग दिता टेस्टमनी घेता प्रेज गॉड ज्वानीत तूं देवा अर्ग दीत राव बाये देवान ताका आपणा ताज्या वून चोड देवा मोग तसो चेडू विंचून काडलो म्हण कळ्ळें तें चेडू घोवा वून चोड देवा मोग कोता तसो न्ही Yes. ते मुडीत राव तूं
ओके आर्गान जेजू तुझ मोग कोत तेसो चोड तुवें विंचून काडला आपणांगे चेड्याक तूं ताका काय म्हणना का तूं ताणें म्हणलें वय 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 म्हणचोय ऑजलीन शिकयत तें आयकता गेलें ओके जॉनीत आवडे बसून त्यांचे भागवण आणलं बाबा तुम्ही तरी काही केले चिडू आयसून सांगितलं होय तो प्रेज पाहत मग ते आल्या फसून नाव टेस्टमेंट दिच्या कोई रखली ना सांगलं नाही मग वेळा ना चान्स ना केलं नाही चान्स प्रेज जीसस तू फोन कोत्ता हांव तुगे फोन लाग नासलो जॉनीत होय तो फोन हे कर मागीर हालपुतून ट्राय कोत्ता ओके बरें ओके प्रेज गॉड थँक यू ऑजलीन Yeah, sister. थँक यू जीसस प्रेज गॉड आनी कोण आहा हॅलो मोनिका हुंय हा गो Monica. हॅलो हॅलो मोनिकाचो रियली प्रेज द लॉर्ड त्या म्यूटार आसतो पासून आवाज आयकूं येता तेगेलो Thank you, Jesus. शी इज एक्चुअली ऑन म्यूट Thank you, Jesus. हुंय हा ते या प्रेज गॉड सांग बाय सांग मोनिका फ्रायडे काय चिदोन बरें आयकूं येना मुगो प्रॉब्लेम जाता एक मिनिट हा प्रेज जीसस चोय आमगे सोल्दात चोय जोनीना Starting son आहा ते आमकां होय प्रेज गॉड ते अनम्यूट कर गो ते तांबडे बटनाचे बोट लाय मुगो मोनिका हॅलो येता होय 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 होय. येता नेट बरें ना हॅलो कॅन्सल करूया ते येता आयकूं येता हा फ्रायडे कुकर डाळ दवरलेली डाळ चित्ता चित्ता हे तोंडात फर्स्ट जाले आणि कुकर फुटलो असो म्हटल्यार गॅस बंद केली म्हटल्यार कितें जालें ते रिंगाचो कुडकोच उडलो ओके तेन्ना आमकां चालवार केलें जेजू आर्गां दिता आनी तेच हांवें परतून म्हाका आयतराक हांवें त्या कुकरान पॅच करून दवरलें म्हाका शिजीत ना रबर बरो ना म्हणून तशेंच हांवें कुकर लायले 2 फावटी लागना मागीर 3रे फावटी हांवें जेजू सांगतानी प्रेयर केलें थँक्यू आनी तेचेरूच म्हाका कुकर लागलो आनी पॅच शिजोवन मेळ्ळी थँक्यू Thank you, Wow, Jesus. praise God. What a mighty testimony. Praise Praise Jesus. God. Monica, praise God. So, देवान तुका अंज बोडवानी सालवार केले नंबर 1. होय. जेजू उल मारलो जेजून तुका सालवार केले आणि तू उपाशी उर ना जाबा तुगे पेजूय करून दिली जेजून. Praise God. Praise Jesus. आणि एक टेस्टिमनी हे आसा की कोणा मीठ आहलेले म्हयन्याक आहले तांकां गायले गळ्यान गायले आनी नॅचरली आनी तेच्या उपरांत पावडर बी लायला आनी हांव भायर सरली आनी तशीच मिसा गेली म्हाका सकयल हे पावता म्हाका लिफ्ट मेळ्ळी तशें डायरेक्ट मिसा गेली मी तीच बरें आयकिल्लें थर्माव चालू आहलो थर्माव काबार जाता जाता म्हजो हात म्हज्या कानान गेलो चोयता जाल्यार एका कानार इयरींग ना म्हणल्यार थिंगा हांव बसली थिंगा चोयल्यार खंयच ना मागीर सकयल हांव कोणा बराबर गेली थिंगा देंवली न्हू थिंगा पासून सोजून येयली हे खंयच ना मागीर कोण कोण विचारपा लागलो आगो कितें जालें हांव म्हणलें म्हजे एक इयरींग ना ती म्हणूंक लागली काय भिनाका घरान आसतलें आमी बी आयकून हांव घरा पावली आनी तरी आसतना म्हाका घरान देखून मेळ्ळो ना लास्टाक हांवें मागीर जेजूक उलो मारलो जेजू तूं म्हजी इयरींग म्हाका मेळोंक दी आनी हांव तुज्या नांवान आतां बायबल उक्तो करता बायबल उक्तो म्हाका कितें मेळ्ळें येरेमिया 12 वाचता आसतना सामको लागून म्हाका हे रिंगाचेर म्हाका सायनींग जावपा लागलें Praise God. ते उठून चोयताले खरें तिगाच म्हजे इयरींग म्हाका मेळ्ळें थँक्यू जीसस Praise Jesus. Praise God. Wow, Monica, पहिले तू देवागे उतरा वाट देवा सोदूंक गेल सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड देवागे राज सोदूंक गेल जाल्यार तो सगळें तुगे जागेर घालता तुगे सांडलो ओस धाडटा तुका वय ना हय थँक्यू
Praise God. And thank you, Jesus. Muditra. These words. Thank you, Jesus. Praise you, Hoy. Jesus. Muditra. Thank you, Jesus. Munitra and Vichitra Bas. Important. Praise Jesus. And तू उलयत मुगो विचित्र भासू मोनिका. होय. Vichitra Praise Bas God. continuous. काम करता Wow. असताना. थँक तू माई तू कित दिसोले जेजूगे काम कोण जेजूगे पाटलाव कोण टाइम वेस्ट जाता ना. ना धीर मेट्टा कम्फर्ट बुजवण मेट्टा आणि ते कोणी वाटा Flavi by na Mari by not जाने. Log out, Sally. Net. Today Fatima is not there, no? Nah, hoy. She told you? Yes, that's why I did the login. Ah, okay. Yeah. Kai bori testimony, Sister Monica. Praise God. Yeah. Praise Powerful God. testimonies. Hoy. आणि सिस्टर मोनिका सांगली तेजेर म्हाका उगड आसलो तेन इयरिंगाच टेस्टिमनी सांगली न्हू मिगे टेस्टिमनी चडशे ते पवित्र आत्मा कितको हेल्प कोत तेजेरी आसताय सो आतां ही मिगेली रिसेंटली हांव कारां ट्रॅव्हल कोत्ते दो हांवें काना एशको हात लायला आनी म्हाका उगड आसलो म्हणजे हांवें फील केलें की मुगे कानांतले स्क्रू ना आनी हांव चिंतूंक पळय की अरे स्क्रू ना आनी भांगराज कानांतली हांवें म्हळें अरे हूंय गेलें हांव एशें कोन्न बेश्टें म्हणलें आनी एक वॉयस येयलो की वस आनी फर्स्ट थिंग हांवें म्हळें अरे स्क्रू ना आनी हूंय गेलो आनी म्हाका आवाज येयलो लायक द होली स्पिरीट टेलिंग मी वस आनी बेडीचेर चोय म्हूण तो हुंयपणो जाता आसलो न्हू वायल हॅव्हिंग शावर हुंयपणो जाता आसलो ओ दुसरे कोडेन हुंयच बट हांव मागीर घरा येयलें आनी जाय तो आयलीन बोद आनी मागीर घराको येयलें आनी हांवें म्हळें अरे तें सोदूं जाय आहलें चल बेडीचेर चोयता फर्स्ट थिंग आनी थिंगाच आहलें बेडीचेर म्हळें आनी थिंगा आहलोलें सो हांव होली स्पिरीट कितको आम तेजेर डिपेंड कोत्ताय आनी तो आसोताच आमकां सगळें प्रॉम्प्टिंग करपाक सो या आर्गां पवित्र आत्म्याक इज ऑलवेज आर हेल्प आनी आमकां दाखोवन दिता Help. Praise Jesus. येस आनी कोण आहा गोवायकी दिवपाक Sister Natty, Sister Escolastica, Sister Fiona, Sister Jacinta, Sister Fatima was. Praise God. I will give one testimony. Last week, I kettle udo gailole to boil. Anik te udo mugo makkan potun dusri tu जेवणा मातशें तें कोडी हें करपा जाय म्हूण I wanted to add that hot water घालूं जाय आहलें बट ती केटल काटून मुगे सिटींत हांव म्हणून हूंय आहलो म्हूण I just picked the kettle आनी हांव ती एशें कोन्न घेवन येतालें हांवें सिटींत करूं ना तें वायर तेका अटॅच आहलो म्हूण आख्खें उदो भायरसून उसोन पडलें बट I give thanks to God मुझे एक तेंबरेकू पडो ना it all fell very close by but मुझे कांयच पडो ना I just want to thank God, God saved me from this. Similar to Holy Sister Spirit just Monica's reminded me. testimony. Yeah, listening to her, Holy Spirit reminded me. Actually, last time I forgot, but now Holy Spirit reminded me of And it. Sister Monica get testimony, hearing her testimony in Maka Yugudas Kelte, Mige hearing her testimony. Argan Jezu. So all glory to God. God is so good. Praise God. All the time. Yeah, आमची praise टेस्टिमोनी Jesus. म्हणल्यार दीस येवन दुसरे दीस देव दिता ती व्हडली टेस्टिमोनी. Oh, yeah, but we are still alive. Of course, that is always a testimony. Always a testimony, a blessed testimony. Yeah. God is good, yes. All the time. So we should be thankful for everything what He has blessed us with because it's all from Him. Nothing of Thank us. you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Glory to God. Yeah. Sister Maria, आज मुझे चेहरा ने एक request सांगिला. Sister गेली कितको? आहा ती पुणे ते ती गोळे busy आसा तो तू सांग.
Praise God. बाबान सांगितलं आज Mute. रोजार कोता येते दोना to pray for all the young boys, the youths who are everyone who is in the jail, to pray for each of those boys who have nobody to support them and Actually, care yeah, for we have them. to pray for them, you know. Yeah, because they are all youngsters, sister. And he said, Mama, request in the church to pray for these boys because they need Praise prayers. God. They That's have so to get out beautiful. of that place. Yeah. Yes. So remind me, God. we'll pray after the teaching. Yeah, sister. Thank you. Praise God. Sister, sorry. Yeah, I am very sorry. Couldn't finish the Don't be thing. silly. Don't be silly. When we have our Holy Spirit, we don't have to worry at all. Okay, ani kona ha testimony? Ani kona ye kite ha? Maria Jezu Karga. Jesu karka. Jesu. Freddy re? Yes, sister. Praise God. So nice to hear you. I have a testimony. Yeah, go ahead. Sister, last week, dole ek akko tamda dallo. Okay. So I normally they only seriously gale na. The Mm. same time, potam ki mashi dukta le chod no. So after 3 दिवसांनी हांव डॉक्टरा मेळपा गेलो आनी दोनी सांगलें ती म्हणपा लागली पोटां दुखता इट्स मोर इम्पॉर्टंट दोळा मागीर तुगे कोरया. Mm. सो तेन म्हाका लेटर दिलें टू गो टू द हॉस्पिटल. तेन्ना तूं म्हणपा लागलो हॉस्पिटलां वच आनी चॅक करून घे. सो हॉस्पिटलां गेलो डॉक्टरान चॅक केलें आनी दे डीड ब्लड चॅक काडलो आनी चॅक केलो. ती म्हणपा लागली तुका हॅपिनेस दिसता अपेंडिक्स. सो म्हाका तितलें हें नासलें कित्याक म्हाका नॉर्मली एश कोन्न कितें खावपाक कितें मातशें इनडायजेशन जायत जाल्यार तेश कोन्न मातशी दूख जाताली. सो म्हाका दिसलें हॅपिनेस आनी म्हाका केश कोन्न जातली. हॅपिनेस जाल्यार इट्स चड दूख जाता. Yes. or any other symptoms. म्हाका तेश कोन्न कांय ना. बेश्टें एश कोन्न बेश्टें पोटां दुखता तेश कोन्न. सो तेणी ब्लड टेस्ट केलो रिपोर्ट आनी ती म्हणपा लागली इट्स एपेंडिक्स. म्हणलें डॉक्टर म्हणलें म्हाका स्कॅन कर कित्याक म्हाका दिसना म्हणलें एपेंडिक्स म्हण. कित्याक म्हाका ते सिम्पटम्स नाय दूख तितली जायना. आनी जेजूस हांव सकाळ फुडें दोतोरा बोली गेला तेजूस पोटां बरें आहा. पोटां बरें आहा आनी हांव तो स्क्रिप्चर्स म्हणत जालो बाय द स्ट्राइप्स एंड वुंड्स आय एम healed. By the stripes and wounds of Jesus, I am completely healed and restored. So, brother, ते दुसरी UK पावलो. सो तेणे फोन मारलो. सो आमी सांगलें आमी हॉस्पिटलां आहाय फियोना आहलें. सो ब्रदर म्हणपा लागलो इल्लें उदक घे आनी पी आनी हें म्हण जेजू हांव तुजें रोगत पिता. हांव तुजी मांस खाता. तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता. John 5:6-56. हय. सो ते स्क्रिप्चर्स म्हणून उदक पीन मागीर पोत्तून म्हणपा लागलो जेजू हांवें तुजें रोगत पियेलां आनी मांस खालां. तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता. सो नेक्स्ट डे म्हणपा लागली दुसरो डॉक्टर ना सांजे वेळ म्हाका तेणी स्कॅन दिलें. लकीली आय गॉट द स्कॅन ऑन द सेम डे. सो एक वरान म्हाका म्हणपा लागलो तुका एपेंडिक्स आनी ती सुजल्या. So आयज एनी हाव टू सर्जरी करूं पडटली. सो एवरीथींग वेंट वेल. ते दीस म्हाका सर्जरी करूं ना चड जाण आहाय. सो दुसऱ्या दिसा सर्जरी जाली आनी within the next day they discharged me. Praise And God. म्हाका अजुनूय दिसना बट मुगे भावार्थ मातशें उणें जालो तेका लागून ते इतली मेळो पावले. Yeah. भावार्थ तर आनी मातशें आहलोलो जाल्यार ती हॅपिनेस पासून तांकां मेळची No. नासली. Yeah, it's okay. It's okay. You know, we all tend to be weak. Praise God. तेका जेजू आर्क दिता कित्याक हांवें चोयलें बारबो पेशंट आहलो ते हॅपिनेस आसता ते केश कोन्न तेंको चोलो जायना आनी ते Yeah. बोवाळ मारताय. Yes. बट हांव सारको ओके आहलो आनी इवन ते म्हणपा तुगे सोगले यू कॅन गो होम यू आर वेल टू डू म्हणपा.
Praise Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Freddy, तू बावट ना कित्या म्हणटा तुगे बावट फेल जाल ना. You were strong enough. You didn't fall रे ना बाबा. बावट ना बावट मातशी उणें जालो. Yeah, कित जालें कितें म्हण देन ऑपरेशन बी म्हणला तशें मातशें हें जालां आसता तो. हय. Praise God. कित्याक तेन्ना पासून म्हाका दिसना इट्स अपेंडिक्स हांवें आयकलें ते भाशेन अपेंडिक्सा चड पेन आसता आनी Yes. तेश कोन्न म्हाका कांय नासलो सिम्पटम्स. But because But you are a anyway. child of God, that pain didn't get to you. Yeah. Yes. You know, but see, appendix was, they said it was inflamed. Maybe it really was. Right? And infection in the body, they appear anyhow. And it was sudden, it was meant to be, you were meant to go through that pain. It's fine, but you know, you didn't experience those symptoms. ते तुक इतू त्रास जाता ते तुक बगल ना. So देवान तुक आपणागे presence दाखोईल ना. You are rooted in the word. So that was the precious blood that did everything for you. Because you drank the precious blood, you ate the flesh. Jesus dwells in you. Jesus proved that he dwells in you. He showed you that he dwells in you. Jesu. Praise God. Yeah. Thank you, sister. Sometimes things happen, you know, and in Sirach 38, it says that these surgeons are sent. Actually, they are actually given the wisdom by God. Thank देवान शिकप दिला आपण एक काम करपा पण ती ओखद सोगली देवाकूच येता आनी आमी घेता आसतना तुवें म्हणलें ते भाशेनूय हांव जेजू रगत पियेता हांव जेजू मांस खाता ते कितें ओखद घेता जाणा आमी जेजूगे मांस आनी रगत म्हण घेताय न्ही. So that is our faith, no? Yes, praise God. So also, Brother Vincent I session all Swindon on Monday. So on Friday discharge ginela. मुको तितली उठोन बसोन येना लेसो सगळो निदान आसलो but I attended the session for 4 hours. Session. And you said? Oh, बसोन आसलो and even help machine thing ashko wire galpani Yeah. But that is God's presence, right? So, you know, te tuko as a munis zain tuko zaupana. No. It's not possible. Not possible. On your own, when you're self-effort, it's not possible. But when God shows us He's with us, anything and everything is possible. Praise God. God is good. Beautiful testimony. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Awesome. Zale ani kona ha? Praise Jesus. Mugetso bot. Muge testimony ditat botatso inuguda selo. So you know nail bed asote, side nail bed asote. Ma kenna habar na ishkon ao ek padant katta ni katta. Pun maka itule infection zale this finger was completely swollen. And I sokani mashe shi haile bashin zale. And I looked at it and I thought because ek bot pasun zale tuk sarki dukh jata and it hurts you. So I looked at it nicely and I said, ha, wrong person. Tu mak bejar korpai na ka mak zaid ka mahadisak. So meat gale, salt. You know salt because God has said we are the salt of the earth. Salt gaile, ani udo gaile, gorom udo. And I'm like, Jesus, this is your blood. I just touched this water and, you know, every infection, it was infected. And sarkeshko naktan pasun udo bai sotale. So I said, na, tu much bagle naka, wrong person. You just have to go. Haunit pakuina ani kai korpana. So anyway, and I mashe ekele udka engaile. Ani muge bought at completely borzale. It's mashiach hasuj. But the precious blood, that precious blood of Jesus, so gle ni odkutta. So gle ani tu muditra wata, Freddy. Praise God. Praise God. Muditra, Jesus, I drink your blood. I eat your body. You dwell in me. I dwell in you. You know, that's such a powerful way to think that the Lord is inside of us. Praise God. So yeah, to much bogle ta mudle so tuge kam zale. You don't bother me anymore. Ani muge bought fine, no issues. Poili zale ankit kotala adat ragi vitarlo antibiotic घेतला bare mote zala antibiotic geya hane kit koria tetanus geya
I म्हणले forget it, just get out of me, don't have place, get out. And it was fine. Praise Jesus. Okay, आणि कोण हा नाजाल्यार स्टार्ट करूया रिकॅप. आज जायत जाल्यो टेस्टिमनीज. प्रेज जीसस. चल बाय फ्लाविया. होय सिस्टर. आर्गा जेजूक. गेल्या बुधवाराक शिकवणीचो विशय जावन आसलो. आमच्या वर्त्या देवाक स्तुती करूया. आमच्या वर्त्या देवाची स्तुती करूया सगळ्या वेळार. आमी पळयलें कशे तरेन आमी आमच्या वर्त्या देवाची स्तुती सगळ्याच वेळार करूंक जाय. आमी देवाची स्तुती कित्याक करूंक जाय? कित्याक सगळी स्तुती आनी महिमा फकत आमच्या पदवेदार देवाक फावो. जायते पावट आमी आमच्या भुरग्यांची, आमच्या गोरकाराची, गोरच्यांची वो आमच्या गरजेक पावता त्या मनशाची प्रशंसा करता. पूण आमी विसरता की हें सगळें बरेपण आमच्या जिवितांत घडोवन हाडलां तो जावन आसा आमचो वर्तो देव. आनी सगळी स्तुती फकत ताकाच फावो. आनी ह्या आमच्या वर्त्या देवाची स्तुती करूंक जो जावन आसा स्वर्ग आनी संवसाराचो, आमच्या सगळ्यांचो रोचणार, आमचो राखणदार, सोडवणदार, ताचीच स्तुती वो तुस्त आमी जायते पावटी करूंक विसरता वो चुकता. ह्या संवसारांत कोणूय करूंक पावचो ना तितलो आमचो मोग करणाऱ्या आमच्या वर्त्या देवाक खरेंच फावो भरपूर आनी थांबो नासतना सगळ्याच वेळार स्तुती. आमी आमच्या देवाची खरे तरेन स्तुती तेन्ना करूंक पावतल्या जेन्ना आमी खालत्या काळजाची आसता. माय मारिया एक खरो नमुनो एका खालत्या काळजाची. हें आमी पळयता लुकासाच्या पयल्या आवेसवरांत 40:6 ते 50:6 वडींतल्यान. जेन्ना तिका तिच्या जिविता पासत देवाची येवजण गमोन येता आनी ती जेजूची आवय जावची आसता तेन्ना ती गर्वान भरूना, पूण खालत्या काळजान आपल्या देवाचे उपकार तुस्त गितांतल्यान ती आठयता. देवाची स्तुती आमी दिसाक 1 वा 2 पावटी न्हय पूण सगळ्याच वेळार करूंक जाय. फकत सुखांत न्हय पूण संकश्टांत सांपडलेल्या वेळारूय करूंक जाय. हें आमी पळयलें 2 दुतांचो इतिहास ह्या पुस्तकांत ओवेसवर 16 वळ 16 ते 40. जेन्ना पावलू बोनकोडींत आसलो जायते कोश्ट ताका सोंसचे पडले, तरूय तो आपल्या देवाची मागण्या आनी गितांतल्यान स्तुती करूंक चुकोना. आनी जेन्ना तो देवाची स्तुती करूंक सुरू करता तेन्ना एक धर्म काम जाता आनी बोंदकोण बुन्यादी सयत हालून रोखडीच सगळीं दारां उक्तीं जावन सगळ्यांच्यो सांखळी तुटून पडटात. ही जावन आसा स्तुतीची शक्ती. देवाची स्तुती खरें म्हणल्यार आमकां एक व्हड हातयार आमच्या आकांताच्या वेळार. हें आमी पावलू उदेशी शिंगतात. पावलूची चीट फिलिपकारांत ओवेस्कवर 4, 7 आनी 8 वड सांगता ते पोरी हालीं भोयण फातिमा वाजाच्या जिवितांत कोश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाक आर्गां, दिनवास आनी स्तुती ती दीत आसा अशें तिणें आमकां सगळ्यांक सांगलें. तर आमी सगळीं देवाची फकत आमच्या देवाची स्तुती करूया थांबो नासतना, सुखांत तशें कोश्टांत. आमच्या देवाची स्तुती करूया सगळ्याच वेळार. आर्गां जेजू, महिमा जेजूक. आर्गां जेजूक. Praise Jesus. Argan Jesu, Flavia. Thank you. Dev baren koru. Praise God. All right, my dear sister Escolastica. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus, sisters. Praise Jesus. Okay.
हांव इल्लें प्रे कोत्ता पयलें. ओके ओके ओके. मोगाला बापा हांव तुका अर्गां दितां. जेजू हांव तुका मोहिमा दितां. होली स्पिरीट पवित्र आत्मे हांव तुका दिनवास दितां. हे पयलेच पावटी हांव हे प्रिचींग कोत्तां बापा. होली स्पिरीट तुजो आदार म्हाका जाय. तूं म्हजो आदार होली स्पिरीट. म्हज्या तोंडांतल्यान जी भायर सोदतली उतरां म्हजी न्हय होली स्पिरीट. इवन आतां पासून नको होली स्पिरीट हांव कोहें प्रे कोत्तलें तें. आतां ह्या वक्तार तूं म्हज्या सांगाताक आहा बापा होली स्पिरीट हांव सोत मानता. आनी जी म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सोदता ती उतरां म्हजी न्हय होली स्पिरीट पूण तूं ती उलयतलो म्हज्या तोंडांतल्यान. थँक्यू होली स्पिरीट. हांव तुका अर्गां दितां मोहिमा दितां. जेजूच्या नांवान हे हांव मागतां. Amen. थँक यू जीसस. आमेन. होय हे म्हजे धाकटुले हांवें हे स्क्रिप्चर घेतल्या. कितेंय म्हजें रॉंग जाता जाल्यार प्लीज सगल्या भयणांक आनी भावकूय सांगता म्हाका सांगात. हांव नोको कित्याक हय. म्हजी भयण मारिया सदांच म्हाका विचारता तूं केन्ना कोत्तलें तूं केन्ना कोत्तलें. म्हाकाय बरें दिसना ना ना म्हणोन कित्याक देवाचें उतर फाटीं सोदता ते सैतान सदांच फाटीं घालता. तर हांवें म्हजे गार्ड्स घेवन आयज हांव फुडें सरलां हे Praise देवाचें God. उतर दिवंक. सो प्लीज कितेंय मिस्टेक जायत जाल्यार म्हाका हे फर्स्ट टायम हांव कोत्तां. Praise ही Jesus. फर्स्ट टायम. सो प्लीज म्हाका कितेंय रॉंग जाता जाल्यार म्हाका करेक्ट करात प्लीज. सो Praise ही म्हजी स्टार्टींग जिविताची वाट. ओके. सो पयलो 1 जॉन 5:12 तुमी घालता हो हांव वाचूंक ना सिस्टर? घालता तें घालता. फ्लावी घालता न्ही. ओके. Janina, watch. 1 John 5:12. या. ज्या मनशाक सवें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत आसा. ज्या मनशाक सवें पूत ना त्या मनशाक जिवीतूय ना. Praise God. आमेन. सो जेजू खंयच्या जिविताचेर उलयता? Othmic. जिवीत आसा ताचे सवें. सॉरी. जशें Othmic जिविताचेर. मनशाक सवें पूत आसा. वय वय सारकें. हांगा खंयच्या सासणीक जिविताचे वयर Sasnik, उलयता. yes. Sasnik. सासणीक जिविताचे वर उलयतात. ह्या संवसाराच्या आमी कितें सजमता ह्या संवसाराच्या जिविताचेर उलयता म्हणून न्हू. जायते जाण कित्याक आमी वस्कोत आसता केन्नाय थोडी नको आतां आमी मातशें तरी कितें थोडे जाण पूण आमी सजमता संवसाराचें जिवीत. जेन्ना आमी सजमता जेजूच्या म्हणजे आमी जेजूच्या भितर रावत जाल्यार आमकां जायतें मेवतलें. आमकां बरें काम मेवतलें. आमकां बऱ्यो गाडयो मेवतल्यो. आमकां संवसाराचें जाय तितलें मेवतलें म्हणून. पूण ना पूण तो हे आमच्या सासणीक जिविताचेर उलयता. हय आमकां बरें जिवीत आमी जेजूच्या भितर रावंक. आतां तें आमकां कशें मेवतलें जेजूच्या भितर. आतां एक म्हजें जिवीत सांगता. पयलीं हांव आतां JCLमान येवन म्हाका कळलां कितें जेजूच्या जिवितान कशें जिवितान रावपाचें पळय तें. पयलीं हांव मिसाक वयतालें केन्ना हांव रिट्रीटाक वयतालें. कितले हांव स्क्रिप्चर शिकतालें. एक आनी दोन न्हू 100 200 पूण Praise उगडा सुरो नाहलो. कांय उगडा सुरो नाहलो. ना म्हूण सजमणी नाहली पूण कोत्तालें. ओके. कांय सजमणी नाहली. जेन्ना एक म्हजी भयण म्हज्या जिवितान भितर सरली आनी तेन म्हाका बाय फोर्स म्हाका JCLान वॉरियरान भितर काडलें आनी म्हणूंक लागलें तूं भियेनाका तूं कोहेंय तूं मिनिस्ट्रींग कोर कितें जाता तोहें तूं कोर. ओहें की एका स्विमींग हांव नोको तोहें म्हाका उडयलें आनी म्हाका म्हणलें तूं भियेनाका तूं स्विम कोर. आपूण तुका हात दिवन बुडटा जाल्यार आपूण वयर काडटा. ओहें करून तेणें God. म्हाका वय JCLान वॉरियरान घातलें. आनी थोडे दीस जायनाहलें कितें 2-3 स्क्रिप्चर जाणा आहलें तें हांव कोणाकूय मिनिस्ट्रींग कोत्ता. पूण आयज म्हाका
देवाच्या हितून रावन कळलें कितें आनी कोत्ता मिनिस्ट्री. सो तहेंच आमी एक एग्जाम्पल हांव तुका आमी एक सांगता. एक दोतोर शेतकामती. आतां शेतकामती आशीन जायते बी आसता घरान. वय सिस्टर? जरी तो वोंपो ना जाल्यार ताका भात कशें मेवतलें? करेक्ट. मेवचें ना न्हू. मेवचें ना सिस्टर. तो सेम वे आमकां देवान जायते बी दिला बायबलान, जायते. पूण आमी ते हिंगा तिंगा दवरतात. आमी एका रिट्रीटाक वयतात ब्रदराचे जावं पास्टराचे आमी जायते आयकोतात. येवन आमी घरान प्रॅक्टीस करिनात. फकत आयकोतात जालें. बायबल बेश्टो पळयतात हें कोतात ते आमी शिकोंक ट्राय करिना. कितलें बी दिलोलें आहा आमकां, पूण आमी तें शिकोना. ते आमी शिकोंक जाय. वय वना सिस्टर? वय सारकें. तेन्ना आमकां कळतलें कशी आमी देवाच्या ज्या पुताच्या जिवितान रावपाचें, कसो आमचेशीन कनेक्टेड रावतलो तो जेजू. वय? येस. वय. सो आतां दुसरो हांवें एक हें घेतला. जॉन 14:6. हांव सोत वाट आनी जिवीत. वय. हांव सोट वाट आनी जिवीत. कोणूच बापाशी वचना फकत म्हजेच वरवीं. पळय हिंगाय तेंच दाखयता की फकत जेजू तोच आमचो जिवीत. तोच आमचो जिवीत. तो आमचो सोडवणदार. जेजूचेच वरवीं आमी साल्वार जाल्या. वय. आनी जेजूक तर आमी वळखना, बापूय आमकां वळखचो ना. जेजून आमच्या पासत कितें केलां जेजूक आमी तर मानिना जाल्यार तो आमकां वळखना. एक समज एक जेजू म्हणजे एक रूख आहा. आनी त्या रुखाक फांटे आहा न्हू, जायते फांटे आहा. सो ते मोडले जाल्यार फांटे एक मोडले दवरतूं जाय. कितें जातलें त्या फांट्यांचे? मोडटले. सो सेम भाशेन आमी जोरी तर आमी जेजू एक रूख, ते जेजूक आनी आमी जेजूचे फांटे, जोरी तर आमी जेजूचे कनेक्टिंग ना जाल्यार ते आमी तर सेपरेट जाले जाल्यार आमी मोडटली. वय वना. आमकां जाय तो हे पातकान जियेतली. सारकें? येस. सारकें सिस्टर? येस. करेक्ट न्हू? प्रेज जीसस. प्रेज जीसस. तर आनी एक सेम 4:12 एक्ट 4:12 तोच सेम कनेक्शन. ते थिंगाय दाखयता आमकां जेजूचे. आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोडपा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. आमेन. कोणाकूच दिवंक ना. ओन्ली फकत जेजूक. तोच आमचो सोडवणदार, तोच आमचो रूख, तोच आमचो झाड. सारकें? आनी आमी ताचे सांदे. जॉन 15:16. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for helping me. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना. हांवें की तुमकां विचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेची आनी फळां दिवची. तोखतात तसली फळां. अशें म्हजे नांवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. आमेन.
प्रेज गॉड प्रेज गॉड. सो हिंगा आमकां देव दाखयता आमकां देवान वेचून काडल्या, आमी देवाक वेचून काडूंक ना. होय होय येस सिस्टर. येस होय सो आमकां तेणेन नेमल्यान एक एक कामाक आमकां नेमल्यान, तर आमी आतां आमकां बरी फळां आमी खंय दितली. आतां आमी एग्जाम्पल एक सांगता, आतां आमकां फळां आतां आमकां एक झाड, आतां आमी एक झाड लायतात, ते झाड लायले म्हणटकूच ते आमी बरें करून शिंपोंक जाय न्हू सिस्टर. होय होय बरें बरें टायम टू टायम बरें उदक घालूंक जाय, ताका बरें सारें घालूंक जाय, ताचे बरे भाशेन कुयदाद करूंक जाय, ते बरे भाशेन वाडटा आनी तेन्ना ते आमकां बरीं फळां दिवंक पावता. सो तेच भाशेन आमी आमी कशी फळां दितली, जेन्ना आमी आमच्या कुन्यांनी आमी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक आमच्या कुन्यांनी आमचें बरेंपण दाखयतात, आमी जेजूचे जे आमकां जेजून आमचे सवय कितें केलां, आमी आमकां कशें आमी तोंड उकडूंक जाय जेजूचे, आमी ओगी रावली जायना. आतां म्हजे भाशेन पयलीं हांव तोंडूच बंद करून आसतलें, ना म्हजेशीन जावचें ना म्हजेशीन जावचें ना, प्रेज गॉड जाल्यार हांव कशें फळां दिवंक पावतलें. जरी तर हांव तोहेंच रावलोलें जाल्यार भियोन आनी म्हाजेशीन जावचें ना लोजयेन कशें दिवंक पावतलें आहलें फळां, वो दुसऱ्यांक हांव मिनिस्ट्रींग कशें करूंक पावतलें आहलें. कित्याक हांवें म्हजें तोंड उकोडलें, कशेंय जावं कितें जाता तें जावं हांव उकोडटलें म्हजें तोंड म्हणोन. वय भियोन हांव रावोंक ना. सो जेन्ना म्हजें तोंड उकोडलें, जेन्ना हांवें स्टार्ट केलें स्क्रिप्चर शिकोंक, दुसऱ्यांचे ब्रदर जॉन्सन कशें प्रिचींग कोत्ता, म्हाजी सिस्टर मारिया कशें सांगता, तें हांव म्हाज्या मोतीन दवरून हांव शिकलें, हांवें थोडें प्रॅक्टीस केलें, तर आतां म्हाका थोडें चड व्हडलीं फळां व्हडलें हें जायना. पूण जेन्ना हांव शिकलें तेन्ना आतां हांव दुसऱ्याक मिनिस्ट्रींग करून आतां ती फळां म्हज्या हितूंतल्यान दुसऱ्याक दिसता. तर दुसऱ्याकूय दिसता आतां न्हू, एस्कॉलास्टिकाच्यान जाता, म्हजेशीन कित्याक जावचें ना ती फळां दिवंक. करेक्ट येस सारकें सिस्टर. प्रेज सो गॉड दुसरी शिकता न्हू म्हजे आतां सिस्टर, म्हजी भयण सिस्टर ओजरीन, ते हांव कांय नको आहलें ते पासून हांव थोडें हें जाणालें, पूण तरी पळय ते आतां येयले म्हाका बरें दिसता तेचे आयकोन, ते येस कितले येस सारकें सिस्टर, कितलें प्रेज बरें दिसता, हांव कितलें हॅप्पी जाता, कित्याक येस हांवें कितें तरी फळां दिली वो जाता म्हणोन म्हजेशीन. सो सगळ्या भयणांनी भयणांनी हें शिकोंक जाय आनी फळां दिवंक ट्राय करूंक जाय. सारकें न्हू सिस्टर. येस येस एस्कोलास्टिका हय. सो आतां आमी जायते फावटी आतां आमी वायटूय हितून पडटा, ते हांव एक स्क्रिप्चर घेता, जॉन 2:16 आमी खंय पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. आमेन. सिस्टर दुसरोय वाचा, 1 John 2:15 and 16. सॉरी, ताणें दोरयाची एक सोयती केली आनी तांकां 1 John सगळ्यांक 1 John 2 1 ओके John 1 जॉन वेट 2. संवसाराचो आनी संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करतात त्या मनशाक सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच, कुडीची मोर्यादी बायली वोंडावणी, दोळ्याची लोभी आशा आनी ग्रेसकायेची बडाय, हें सगळें बापासून न्हय पूण संवसारांतल्यान उपजता. प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड. होय. आतां आमकां पयलें जॉन 2:16 सांगला कहो जेजू सगल्यांक धांवडायता तो देव मंदिरान कोण हे पारवे विकतल्यांक. होय. सो सेम आमी आमचे भितर आमी एक
ते तहेच भाशेन शॉपिंग करून दवरला. आमी जाय ते वायट कोत्तात न्हू आमच्या बॉडीन. तर आमी आतां जाणा आमकां 2:16 दाखयता, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड. आमी देवाचे मंदिर, आमची बॉडी देवाचे मंदिर, आनी हे आमचे भितर आसोंक शकना. वय सिस्टर. Yes. Praise जेजून God. आमकां विकती घेतल्यान. वय सो Hmm. 1 Corinthians 6:19 म्हणटा पळय, तूं देवा कडचो पवित्र आत्मो घेतला. आमचे भितर पवित्र आत्मो हा आनी तो तुमचे सगळे तिकाण करून आसा पवित्र आत्मो. तर तुमची कूड ताचे मंदिर आनी तुमी तुमची न्हय हे नकळत तुमी. सो आमकां देवान वेचून काडल्या आनी आमी आमची न्हय, देवान आमकां वेचून काडल्या. खंय काडल्या? जेजू खुर्सार मरोन आमकां विकती घेतल्या. सारकें सिस्टर. Yes. Praise God. Thank you, Yes. Jesus. तर आमी देवाचे मंदिर, जे आमचे भितर कितें आहा ते आमी सगळे भायर उडोवंक जाय. जे आमचे भितर केन्नाय जेलस आसता, कितें जायते आमचे भितर आहा ते आमी भायर उडोवंक जाय. सारकें. Jesus. Thank you, Jesus. होय सिस्टर. होय. आनी आमी 1 Corinthians 12:27 सांगता, वी आर द बॉडी मेंबर ऑफ क्राइस्ट बॉडी. तर तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी जोण एकलो आपापले पावटीन तिचो एक सांदो. आमी क्रिस्ताची कूड आनी ताचे फांटे जेजूचे. देवाचो आत्मो आमचे भितर रावता. हे आमी जाणा न्हू सिस्टर, देवाचो आत्मो आमचे भितर आसा म्हणून. Yes. Praise God. तर आमी पातकान रावोन मेल्ल्या मनशा पोरी वागचे न्हय. पातकान रावोन आमी मेल्ल्या मनशा पोरी आमी वागचे न्हय. मेल्ल्या मनशा पोरी कहें मेल्ल्या मनशा पोरी म्हणजे मेलोले हितून सारखे मेलोल्या भाशेन ओ पातकानूय आहलोलो मनीस मेलोलोच कहो न्हू सिस्टर. होय जाणवाय नाहलोलो. जाणवाय नाहलोलो. ओळख नाहलो. होय. प्रेज गॉड. तो त्या मनशा भाशेन आमी वागचे न्हय. कसलेच आमी ताळणेन पडचे न्हय. कसलेय आमी ताळणेन पडचे न्हय. कित्याक आमी जाणा जावंक जाय आमी देवाचे मंदिर म्हणून, देवाचो आत्मो आमचे भितर आसा म्हणून. ते आमी जाणा जावंक जाय, ते आमी चिंतूंक जाय. आमी केन्नाच दुसऱ्यांच्यो आमी केन्नाय दुसऱ्याच्यो खबरो करतात, दुसऱ्याचे कितेंय उलयतात, पूण ओ तेंच्या मर्यादेचेर आमी उलयतात. ते आमी सांबाळूंक जाय. कित्याक त्याच रुखाचे जेजू आमचो रूख म्हणटा. आमी सांदे न्हू जेजूचे, आमी फांटे जेजूचे म्हणटा ते आमचेच पार्ट न्हू. सो आमी केन्ना दुसऱ्याचे उलोवची न्हू. Praise Jesus. Yes. सारकें सिस्टर. Yes. Yes, Escola. थँक्यू. सो आनी कितें म्हटलां? आनी आतां आमी म्हटलां न्हू 1 John 2:15 आमी संवसाराचे न्हय. वय आतां आमी संवसाराचे न्हय. आमच्यान संवसाराचो आनी देवाचो लायक आमी दुडवांचो, आमचे गिरेस्तायेचो आनी देवाचो मोग करूंक जाता ना. ना. आमच्यान जावचें ना. तर कितेंय जाल्यार एक हें करूंक जाय आमी. देवाचो जाल्यार देवाचो न्हू. सो आमच्या मनान आमी जायते चिंता की आमी जायते चिंता आमी देवाचें जायते कोत्तात म्हणून. देवाचे प्रे कोत्ता, रिट्रीटाक वयता, मिसाक वयता. आमकां दिसता की आमी देवाचो मोग कोत्तात म्हणून. पूण संवसार आमकां बरें बरें दाखयता न्हू. जायतें बरें बरें दाखयतात आनी मागीर आमी देवाच्या उतरान ना म्हणटच ते ताळणेन पडटात संवसाराच्या. Praise God. Yes. सारकें. Yes. सो आमी देवाच्या उतरान रावंक जाय. देवाच्या उतर आमी शिकोंक जाय. तेन्ना की आमकां सैतान आमकां ताळणेन घालचो ना. तो आमकां पयस रावतलो जरी तर आमी देवाच्या उतरान रावत जाल्यार. आमी चिंतूंक जाय जेजून आमच्या पासत कितें केलां पळय तें. कहो आमच्या पासत मेला तो. सारकें.
येस, प्रेज गॉड. सो आनी कितें सांगू सिस्टर तुका इतलें. प्रेज जीसस. Praise God. Thank you, Jesus. थँक यू So, जीसस. आज अजून सगळे short शेअर केला करपा म्हणून- लागया. Praise short God. केला म्हणून No, कित्याक म्हजें Escola, first time it's very beautiful and the Holy Spirit तुका पवित्र आत्म्यान तुका सांगात दिलो. तो पवित्र आत्म्यान Praise आपणें God. उलयलो. शॉर्ट केले आणि शांतपणान एक्सप्लेन केलें सिस्टरीन. होय. वय सो इतले हांवें शॉर्ट केला की नेक्स्ट टाइम हांव ट्राय करतलें आनी शिकोंक. प्रेज गॉड. हांव तुगे पॉइंट हांवें घेतलो तो देवान आमकां विचून काडले. वय कळ्ळें? आनी वय हे संवसारां आमकां धाडले. आनी आयज एकले फ्रेंडा गेले मुगेल्या फ्युनरल जालें, मरण जालें. तो वय पाद्रीन सेरमांव केलो. ओके. आनी तो Yes. म्हाका बरो लागलो. तो कित म्हणटा, आमी संवसारां येयलीं. आमी संवसारां येताय तेदोना आमी सगळे लोक खुशाल जाता आमी संवसारां येताय म्हण. कळ्ळें? आनी आमी संवसार बेस्ट उजार कोत्ताय. संवसारां आमी म्हणजे आमी संवसारां वी एन्जॉय लायफ. आमी सगळें बरें कोत्ताय सारकें. आमी खुशाल जाताय. म्हणजे वी वेस्ट आवर लायफ समटायम्स. फ्लॅश येता आनी पूण विसोत्ताय आमी एक दीस आमी वचपा जाय म्हण. एक दीस आमी गेल तेदोणो विचारपा पासून आमकां टायम ना. हांवें सगळें सारकें केलां. हाव डीड आय स्पेंड माय लायफ? मुगे जिवीत हांवें कितकोन काडलें? आतां मुगे वचपा वेट जालो. तुका एक पाट वचपा वेट जालो तेदो टायम पासून आसना. पूण आमी खूब बागी. केन्नाय तोरी आमकां देवान उल मारलो आनी देवान आमकां विंचून काडलीं. आमी देवा विंचून काडलो ना. वय ना? Yes. आमकां देवान विंचून काडलीं आनी जेन्ना आमी रेडी जालीं तेगे काम करपाक. तूं आतां म्हणटा ते भाशेन म्हाका कांय खबर नासली, म्हाकाय कांय खबर नासली आनी म्हाकाय खबर नासलोली आतां हांव देवागे राज्यां काम करता म्हण. पूण म्हणजे कोणाक मिनिस्टर केलें न्ही, तांकां सारकें तो पवित्र आत्मो जाय तें उतर उलयता. जाय तें उतर तांकां सांगता. आनी तें आमगे उतर न्ही, तें पवित्र आत्म्यागे उतर. पवित्र आत्म्याचें. आनी मागीर तेदो तुका कितें दिसता जोनिना? वाव, Yes. म्हाका देवान उजार केलें काय? Yes. आनी म्हाका दिसना हांव पातकी म्हण. हांव पातकी जाल्यार देव म्हाका डिस्कार्ड कोत्तालोलो. कित्याक म्हणजे देव पातकी पासून जाल्यार येन आपणागे वेंग मारता. मागीर हांव चिंतितां तो स्वास दिला आमकां. स्वास दिला, ब्रेथ दिला न्ही. आमी ब्रीथ कोत्ताय. लास्ट वेनसडे फ्लावीन टिचींग दिलें. प्रेज, प्रेज. कित्याक साम 156 Psalm 156 verse 6 I think it is the last line of Psalm. Whoever breathes, कोण ब्रीथ कोत्ता ताणे देवा अर्घ दिवपा जाय. Whoever Psalm 150 last मरे sister. Okay, 156 verse 6. 156 line. Yes, correct. सगळी सगळी तुम्ही तुम्ही जीवान आसलेले सर्वेस्पराची स्तुत करात. जय जय सर्वेस्पर. सर्वेस्परा. सो आमको कांय जायना, आमको स्क्रिप्चर खबर ना, कांय खबर ना. पूण तुस्त करपा आमकां सांगत न्ही देव. काय बरें टिचींग लास्ट एका वेनसडे. आमचे प्रॉब्लेम येता, आमचे भार येता. मागीर फातिमान काय बरें शेअर केलें. सो तुस्त करपा आमकां. ती तुस्त केली मागीर ते तुस्ते वरवीं देव आमकां वाट दाखयता. सो आनी आमकां चोय हुंयची चिकलांतू ताणें विंचून काडलीं. तुवें बरें कोन्न सांगिल्लें जॉन 15:16. कळ्ळें? आपूण तुका विंचून, तुवें म्हाका विंचून काडलो ना, हांवें तुका विंचून काडला. खूंय आसलो हांव, हुंयची चिकलां आसलो हांव, हुंयची गिन्यान नासलो जाग्यार आसलो हांव. म्हाका खबर ना. पूण ताणें म्हाका हात लायलो आनी जेन्ना हांवें वय म्हणलें तेन्ना तो म्हाका उजार करपा लागलो. वय ना? सगळें आमगे सगळ्यांगे लायफ ते भाशेन. कळ्ळें? ऑझलीन म्हणटाय आमी तें न्यू. पूण तें चोय एस्कोलातो म्हणटा तें शी इज सो पावरफुल इन वॉट एवर शी सेज. शी नोज ते एक पाट तुका तें उतर ती जाणवाय मेळ्ळी. तो पवित्र आत्मो तुजे भितर आहा तो ती जाणवाय मल्टिप्लाय कोत्ता. ती जाणवाय वाडयता आनी ती जाणवायेचे तुका गूण दिता. चल आनी मनीस धाडटा. राती हांव कोणा सांगता म्हणजे ती
ते ताका मिनिस्टर कोत्ता ते उलोवपा लागले कळ्ळें हो मनीस येता ताका दोतोराक घेवन गेले आपण ताका कितें सांगपाचें आपण सो ताका कितें दिसता एस्कोला भाशेन हांव कांय नेणो सो हांवें म्हणलें चोय तुका कांय नेण जाल्यार तुका देव विचून काडपा नासलोलो तुका आतां ही उमेद आयली न्ही ताका शिकोवपाकू सो तेंच तूं मुको विचारलो पाशी तूं पवित्र आत्म्याको विचार ताका कितें सांगूचें हांवें सो म्हणजे तें तुजे बरोबर दोतोराक गेलां तुवें ताका कितें सांगपाचें तुका जाणो हांवें ऑलरेडी दिलो आहा जोरी तूं तर मागीर म्हाका स्क्रिप्चर धाड म्हणपाक सो हांवें स्क्रिप्चर धाडलें हांवें म्हणलें बरें कांय खबर ना तुवें सांगिल्लें चोय वाट सोत आनी जिवीत जेजू तूं वाट तूं सोत तूं जिवीत सो सिंपल उतरांनी आमी कॉमेस केले जाल्यार तो पवित्र आत्मा आपूण आमगे हातांत दवरता तो पवित्र आत्मा आमकां सांगात कोत्ता तो पवित्र आत्मा आमचे भितरी हा आमकां सोदूं वचपा नाका आनी तो पवित्र आत्मा एकदम खुशाल जाता एकदम खुशाल जाता आपणागे राज वाडोवपा हे सोल्दाद राजे जाले म्हण सो ही आमगे जर्नीना कितें कोत्ता कामासानीन कोणे आपयलो गेले तो चिंत ना आम कोण चिंत नाय पासून दुसरे पाटी मोनिकागे टेस्टिमनी काय बरी आमी म्हणटाय तें उतर म्हाका कितें कोन्न कोणना उल मारलो ताणें देवाक त्या टायमार ताणें देवा उल मारलो तो कुकर बस जालो पूण कितें जालें ताका कांय जालें ना नो वेपन फॉर्म्ड अगेन्स्ट यू शॅल प्रॉस्पर असले हातियार तुजे आयज जाले ते प्रॉस्पर जावं प्रेज गॉड प्रेडिकेचोय ती अपेंडिक्स जाली एकदम पेनफूल जाता ती बस्ट जाता त्रास जाताय पूण ताका दूख पासून जालें ना कित्याक तो उतरां सोक जालो आहा तें उतर ताचे कानार आहा तें उतर ताचे काळजां आहा वयवो ना तें उतर आहा जालें म्हणटरी आमकां कांय ना The power of God, Psalm 107 verse 20. God has sent the word and healed us already. Already healed. Job done. आपल्या उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली फोंडाक पावलेले तांचे जीव ताणें निवारले Praise God. Praise Jesus. आनी तें उतर फ्रेडिको आहा तें उतर मोनिकाको आहा प्रेज गॉड बापायचो वाचोय तें चिंता आसतलें थिंग पावपा म्हाका कितें जातोलें आपूण कितें कोत्तोलें पूण तें उतरां आसून ताका कम्फर्ट मेळ्ळो ताका शांती मेळ्ळी कोण पूण हेल्प कोत्तोलो कोण कितें जालें तेगे हेल्प कोन्न तेगे एपारूय घरां पावलो ताका त्रास जाता आसलोले वयवो ना पापायचो प्रेज गॉड गॉड इज सो गुड प्रेज गॉड तो ते भाशेन आमकां आनी आमी सगळें कोत्ताय कोण नाय म्हण कांय ना आनी आमी इंगेन सगळें आहाय ती इंगेन आमी एका कानार आयकून वचनाय आमी ते उतराचे नियाड कोत्ताय ते उतर आमी ते उतरान जियेताय ते आमकां उतर कन्विक्ट कोत्ता आमकां उगडास कोत्ता कितें केलें तुजे भितर पवित्र आत्मा आहा हें तुवें कितें केलें तो आमकां उगडास कोत्ता पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तो कळ्ळें आनी चोय म्हाका गूण तो एस्कोलास्टिका सदां जीब उलयता तूं उलयता देवागे उतर दुसऱ्या देवागे उतर सांगता इंगेन देवागे उतर उलोवपाक कितें जाता तो पवित्र आत्मा तर तूं कांय आपण हें करना तो पवित्र आत्मा तुका सांगात दिता जाल्यार इंगेन आमकां उलोवपाक कितें जाता व्हडले प्रोफेशनल जावपा नाका पूण इंगेन पवित्र तुका आतां बरें दिसलो ना बरें दिसलें प्रेज गॉड आनी तें काम आमी सगळ्याक कोत्ताय आमकां विंचून काडलें ती बेस्ती विंचून काडलो ना जेजून कित्याक तेगे आमकां पर्पज आहा आमकां रोचलें ती होर म्हणल्यार आमकां पर्पज आहा तेगेलो कारण 29:11 येस आनी 29:13 सीक हिम विथ ऑल युअर हार्ट सो आख्खे काळीज घेवन आमी तरी तेका सोदनाय जाल्यार आमकां जाय तें मेळपाना न्ही आमकां जाय ती बुजवण मेळपाना न्ही आमी सोदां भिरांत आसतली तो सैतान सोदां येवन आमकां चोरूं येतलो नाडू येतलो काबार करपा येतलो पूण जरी आमी एक तेंपार उगडास केलो ओके चल तुगे काम जालें आमकां तुगे नाका आमगे जेजून रोगत वारोयलां आमचे पासून सो तुका
कांय ना आमगे लायफांत. आनी कोण दुसरो येता प्रॉब्लेम सांगपाक हें जालें तें जालें. सद्या म्हाका जालें म्हगे फ्रेंडा लागून म्हाका जालें एकदम अपसेट जालें हांव. कित्याक आमी गेली फ्रेंडशीप आमगे एकदम आम भयण भाव भयण अश्यो सामकी हितू कनेक्टेड. आनी आमी इस्कलांतू भुरगीं इस्कला फ्रेंड आमी. सो ऑल ऑफ अ सडन आतां फोन केले आमी उलयलो ना एकमुखाको केन्ना आतां कळ्ळें. आनी तो म्हाका फोन कोत्ता हांव म्हणटा ताका ना रे म्हाका टायम ना. तूं कित्याक फोन काडना. अरे मागीर ताका सांगिल्लें अंडरस्टँडींग मुगे हे भाशेन तूं बरो आहा न्ही. दुसरो कोण बरो ना ताका मातशें उलोवपा जाय न्ही देवा खबर दिवपाकू. ताका देवागे उतर दिता हांव. आं बरें तशें जाल्यार बरें म्हणपा लागलो. सो इट्स ओके. सो म्हाका कितें जालें फ्लॅश मुखार येयलें आनी म्हाका एकदम दूख जालें कळ्ळो तशें. कित्याक आनी ताका बेडाचेर ताणें म्हाका फोटो धाडलो तशें म्हाका चोयन एकदम दूख लागलें. कित्याकू तो म्हाका मेळ्ळो ना. आमी उलयलो नाय. हांव गेले ते फाट पासून तो म्हणजे हिंग या पिकनिक या हें करया म्हूण हांवें कोणा फोन पासून केलो ना. आनी आतां तागे मरण जालें. आतां दुसरे फावट तो म्हाका मेळपाना. तें सगळें चिंतून येयलें. आय फेल्ट रियली सॅड कळ्ळें. आनी मागीर आतां मरणा सर्वीस कोत्ता आसतना पासून बरें सूट बी घालून मरण केलें. मागीर म्हाका न्ही हाडयलो ते पाद्रीन म्हणलो तो आमी कितें कोत्ताय आमी फकत चिंताय तो मनीस आहा आमगे जायते फ्रेंड आहाय आमगे जायते हें आहा पूण आमी चिंतनाय त्या फ्रेंडा बारबर आमी कितें कोत्ताय तें. कित्याक हांव सोदां देवागे उतर सांगिल्लें पुरो देवागे खबर सांगनाका आमी पिकनीक येयलें अशें करून म्हणटाय म्हाका. देवागे खबर सांगनाका पिकनीक येयलें आमी इगोर्जी येयले नाय हे भाशेन उलोवप कळ्ळें. आनी आतां तो हें जालो तेदो म्हाका तो म्हणनासलो पूण दुसरी तुगे देवागे खबर नाका आमी इगोर्जी येयले नाय म्हण. सो म्हाका कितें म्हणपा दिता हांव कित्याक आमकां देवान कितेंय पूण पर्पज दिलें न्ही. पूण हो भुरगो आपणागे ल्हान उतरांनी तो गड उतर नेनासलो पूण ल्हानवीक जिवीत जियोन तेणें आमकां शिकयलें कितेंय पूण ह्युमिलिटी हंबल मनीस. सो हे भाशेन आमी कितें केलें काय जेजू पासो आमकां तेणें काय बरें रोचलें फियरफुली एंड वंडरफुली आमकां रोचलें तेणें. पूण आमी कितें केलां पूण आमकां दिसता आमी ही झूम मिटींग केली ती झूम मिटींग केली पूण तें आमकां खरें आमच्या काळजां भितर गेलें काय. तो आमकां उलो मात्तो आमी आयकले काय. 1 Thessalonians 5:16 सान आमकां सांगता सगळे वेळार रोजार कर म्हूण. प्रे ऑल द टायम प्रे कंटिन्युअसली अनसिजिंगली. सो प्रे केलें म्हणटरी आमगे कितें जाता ती सोयरीगत जाता आमगेली आनी देवागेली सोयरीगत जाता. तो मागीर आमकां उलोवपा लागता पूण तागे आमी आवाज आयकताय काय. 16 ओके. सदांच खुशाल रावात थांबोन आसतना मागणें करात आनी खंयचेय परिस्थितींत आर्गां दियात कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे अशें करूनय देवाची खुशी पाळटात. सो रिजॉयस ऑलवेज रिजॉयस. सो तें म्हाका जालें तेदो न्हू इन्स्टेड ऑफ रिजॉयसिंग आय फेल्ट सॅड. I felt एक पाटी कित्याक देवा don't do this to me. I want my friend. I love my friend. So आनी हांव म्हाका एक फाटी होप जालो पूण एक पाट कितें जाता सो तांकां उतर दिलें कोणूय जाल्यार वॉरियर वचून तांकां देवागे उतर दिलें पूण ती तें उतर एब्जॉर्ब केलें काय तांणी ना. कित्याक तें उतर तांकां सांगिल्लें तें सो बायलेको इंचालता गेले ते येता न्ही ते प्रॅक्टीस कराय तुमी देवागे उतरां मुगो सगळें आहा हिंग रावन सांगिल्लें ताका वय तें येता प्रेयर कोत्ता गेल तें येतो तें. सो म्हणचे तें प्रेयर कोत्ता जाल्यार तूं कितें कोत्ता. तूं म्हणटा न्ही तेगे आज जालें तेगे कावंट उण आहा तेगे ब्लड कावंट उण आहा जाल्यार तूं कितें कोत्ता एक्सेप्ट कोत्ता सोयतानान तुगे लायफान कितें जालें तें. कित्याक सिकनस देव हाडना कॅन्सर देव हाडना आनी तेन्ना पयलें तर आमकां कळ्ळो जाल्यार कितेंय पूण जाता आसलोलें पूण आतां आमकां खबर ना. सो ते भाशेन देवागे उतर आमकां तर खबर ना आमकां कांय खबर ना संवसाराची. ते फोटी येताय त्यो आमी आयकोत रावताय. तो आमचे अण्ण फोटी मारता तो आमकां उजार कोत्ता तो आमकां हें कोत्ता तें आमी उजार करीत तें आमी आयकोत रावताय आनी त्यो आमगे जिवितां मल्टिप्लाय जाताय. देवागे उतर खंय गेलें केलें
Praise God. Thank you, Jesus. Oy, Jonina. Yes, sister. Praise Jesus. Main thing relationship. आम तर आता मोनिका सांगताली आम्ही जेजू म्हाका हेल्प कर म्हणले तेणे तर ती रिलेशनशिप ती सोयरी कोत तूं फ्रेंडाको फोनाचेर उलयत जाल्यार तूं फ्रेंड कितें उलयत तेंय आयकोता न्ही तूं फोनाचेर बेड्या उलयत रावना तो फ्रेंडूय कितें उलयत तें तूं आयकोता टायम घेता तुवें उलयलें तूं तो फ्रेंड उलो पासून तूं रावता आयकोता रिस्पॉन्ड कोत्ता तो सेम वे देव आमकां उलयता आमी देवाको आदार मागील म्हणटरी तो आमकां आदार दिता पूण आमी आयकताय काय तो आमचे भाशेन बोवाड करना पण ती आमी आयकताय काय तो आमकां कितें सांगता एक एक फावट आमगे जिवितां जायते अडचण येताय आनी मागीर आमी म्हणटाय आवय म्हाका कित्याकू हांव हितू देवागे काम करता हांवूय म्हणटा ते भाशेन कितू काम करता हांव तरी देव म्हाका हेल्प करना हे भाशेन आतां न्ही आतां म्हाका बरें दिसता कित्याक ट्रायल येयली हा देव म्हाका काडटलो हे अडचण्यांतलो कित्याक जेम्स 1:5 सांगता 1:2 count it all joy count it all joy तुजे त्रास येयले जाल्यार आयजूय म्हाका आनी एकले कोण चेड सांगताले व्हडलें तांकां मिनिस्टर कोत्ता सो ह्यो खबर आयकोता सिस्टर हांव आतां देवागे उतरां आहा हांव दिसभर रोजार कोत्ता वंडरफुल मागीर रोजार कितको कोत बाय तूं सो म्हाका सांगपा लागोलें आनी कोत्ता तें होरें ताका पयलीं मिनिस्टर कोत्ता तो कोन्नाहलो आतां ताका समजिकाय मेळ्ळी आतां पूण कितू अडचण येताय सिस्टर सामकें सोंसूं जायना मुगे तकली ताका जायतो राग येता हूंय तो राग तेगे गेलो हांवें म्हणलें जेजूगे उतरान सगळें काडलां हिंग चोय मागीर ताका हें सांगिल्लें तुजे तर जिनस्वार कोश्टोक देताय तेन्ना तूं संतोष बरीत जाव ताकाच लागून सारकें वाचया म्हज्या भावा भयणांनो तुमचेर जिनस्वार कोश्टोक देतात तेन्ना तांकां लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा कित्याक कारण आहा कित्याक म्हणल्यार असले भावार्थाचे परिक्षेंत जेजूचेर तुमचो भावार्थ हालोना जायत जाल्यार भावार्था पासत कसले पिडे मध्ये तुम्ही अदीक तीर आसतले आनी असल्या थीरपणान सगळ्या वाटांनी ताचे परिपूर्ण शीस जावंक पावतले कसलोच सुगूण तुमकां उणो आसचो ना सो आमकां कितें मॅच्युरिटी येता आमी आमगे बूद वाडोता आनी आमी ते परिक्षे वरवीं आमगे भावार्थ गोट जाता आमी वाडटाय कित्याकू ते आमचे अडचण येता जाणो आमी जेजू उल मागताय म्हाका खबर ना कितें करपा म्हूण जेजू हांव तुजे पाती येता जेजू हांव तुगे हातांत दवरतां जेजू हांव तुगे सांगात सोदितां आनी जोरी तर तूं जेजू नांव काडीत रावलें तो आवाज तुका उलयता तो फोन उलयता ते भाशेन तो आवाज उलयता तो आवाज तुका आयकूं येता आनी तो आवाज तुका डायरेक्शन दिता कितें करपा जाय तें सो परीक्षा सगळें येताय तुम देवागे उतर आहा जाल्यार परीक्षा येवपाकूच जाय येताच चड येताय पूण कांयच वाट जायना फातिमागेचोय की तूं काय बरी टेस्टिमनी पूण ते देवागे उतरां रावता आनी ते मातशें हालत ते तो मागीर आमी पंप मारताय तेका ना 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 डोंट गिव अप पूण ते उतरां नाहलोले ताका कितें जाता आसलोलें पूण एट द सेम टायम ते चिंतपा जाय त्या भुरग्या थिंग कितें जाता आसता तें तो भुरगो देवागे उतरान देवागे आत्ताचेर लागता ताका नियाड येता आपणागे जिविताचो एक एक पाट बरें जाता प्रेज गॉड थँक यू जीसस खरें आतां तूं कितें सांग फातिमा गेलो आवाज मोनोटोनस Yeah, very true, sister. Coach dog gette don and Dev so strong kota. Every trial. Yes. Although we go through that pain, because everything has to go through pain. For gold also, it goes to the furnace. Magi bangar chokit jata. So every side, Dev sogle always satai te trasani always satai. Nothing comes easy. Praise and God takes us through the valley and तो sogle शिकवता कितकोन कित करपा जाय ते
हांव आतां सदां हांव कंप्लेन कोताय ऑफकोर्स सिस्टर हांव देखून कंप्लेन कोता समटायम्स बट देन म्हाका उगडास येता इज्रायलाइट्स कितकोन कंप्लेन कोताले आनी गॉड नेवर लायक्ड इट दे यूज्ड टू मर्मर आनी ग्रंबल कोतालीं सदां देवान हितू दिला आसतना आमकां देवान सगळें दिलां आयज पासून आमकां कितें जाय जाल्यार ही गिव्स इट नो मॅटर आम कितले त्रासां आसूं पूण भावार्थान तर मागोत आनी आम तेजेर रावत जाल्यार तो जरूर दिता दिना आसतना रावना इट टेक्स टायम म्हाका जाय आसलें म्हगे चेडो रोकडो भायर सरलेलो बट ही हॅज अ रिजन टू कीप हिम देर सो आय जस्ट थँक गॉड फॉर दॅट एंड आय एम आस्किंग गॉड टू मेक हिम मोर स्ट्रॉंगर कित्याक तो बिकॉज ही बिकम्स वीक आय डोंट वॉन्ट आय टोल्ड हिम यू हॅव टू बी स्ट्रॉंग यू आर अ बॉय यू हॅव टू बी स्ट्रॉंग so he keeps on telling me mama don't worry and I like it because that sogliamburi oson he tries to share their pain and I'm very happy for that when he tells me about them and he feels so hurt for them and he wants to do something for them and then I tell him tu eshkon tenkan devage utor di mun di Jezu fokot tek sang mun Jesus loves you आणि तुम्ही Jezu ulmaray mun huich teka sayla huich तू फकत एक कडेन बसून रोजार करूंक जायना तू बाथरुमान न्हांवता थिंग देखून तेका उलय तो आस म्हण थिंगा आनी एवरी मोमेंट आमगे सगळे ट्रायल्स आम वयताय तेदोना जेजू आमचे बाराबो आतां आतगान आसता ही इज विथ अस इन दॅट सिट्युएशन हे न्हू की तो ना न्हू तो आमचे बाराबरी आसता सगळे टायमार पूण आमी जेन्ना वेवर जाताय तेदोन आमगे ब्लेसिंग पोतून स्टॉप जाता देन वी हॅव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन कित्याक आम वेवर जाताय आम दुबावताय देवाक आयची खबर सांगता म्हगे चेडे आज खोटा वयलो म्हाका खबर ना तेन्ना म्हाका सांगोकू ना मॉर्निंग तेका सगळीं कन्फेशन्स धाडलीं रोजार धाडलें करपा तेका बिकॉज I don't sleep early, so I go to sleep early in the morning. गोंयची आठ जाताय म्हणे हांव न्हिदोयत गेलां आयज रात सकाळीं रोजार कोन प्रेज एंड वर्शीप कोन आनी वेन आय मेसेज हिम एंड ऑल आनी हांव न्हिदोयता तेका because he has to get up and pray. I told him you have to pray. Ani kaina I told him without God nothing can move. Only God can do miracles in your life. Whatever is impossible, I told him God is able to do it. So teka again dale sokanaycho he's offline to now teka call kele then call kaduna. So as a mother I was concerned and then I started praying. I started praying in the office. Bible vachilo, rosar kele. Then I started praying in tongues and I started meditating on that perfect piece, Isaiah 26:3. And I started, and what I do now, brothers and sisters, now I started taking authority, what God has given us, Luke 10:19, and I start taking that authority over my son's mind, his brain, so that his thoughts also, I captivate them and I take to God's obedience. And I gave him also the scriptures. And I keep asking God. What, sister? Konkani sang mutta. Oh, हांव कित कोता आतां राती सिस्टर हांव ऑथॉरिटी घेता आतां देवान आमकां ऑथॉरिटी दिल्या लुका बूक अवेसरा बरयला 10:19 की देवान आमकां दिलां तें गालिया फ्लावी ते रा गालिया ते मातशें फ्लावी घाल गो बाय ओय कितें जालें मागीर भिताय आनी उलयताय न्ही ती Luke 10:19. सिस्टर आनी तें पळ इतुलें म्हाका आदार दिता ह्यो स्क्रिप्चर्स हांव पोतून म्हणटा सिस्टर म्हाका एक हें देखून येयल्यात प्रेज गॉड पळयात सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांया तळा मोस्तू हांवें तुमकां अधिकार दिला कांय एक तुमकां वायट जायचें ना आमेन जेजू सांगता की तेणे आमकां पोदी दिल म्हूण हुकूम घालपा सगळे कित्या दुस्मानाचे सगळे इन डार्कनेस पावर ऑफ डार्कनेस इन इंग्लिश इट्स इट्स ऑल ओवर द पावर ऑफ डार्कनेस सो आमकां देवानी हें दिल्या कित म्हणटाय गो तेका पदवी दिला पावर दिल्या सो हांव कित कोता आतां बिकॉज भुरगीं कित कोताय हांव जायत व्हडली रोजां धाडा मामान
आनी आपण कितू अग्रताय कितू ही रोजार कोतलो मुठाय न्हू भुरगे सो टेकिंग दॅट ऑथॉरिटी हांव देवाको ती पदवी घेयन हांव सांगता जेजू तुई म्हाका पदवी दिल्या दुनिया मुगे चेड्याचेर हांव ते पदवीन हांव मुगे चेड्यागे सगळे तो कित चिंतिता कितें नाकाल्लो देंवचार तेका भिवयता तेज काळजां भिरांत हाडटा ती जेजू हांव ती मुगे हुकमाक घेता आनी हांव ती तुगे पांयाको हाड म्हण तुगे ओबिडियन्स बिकॉज इट सेज दॅट हांव तुगे जेजूगे ओबिडियन्स we take everything to the obedience of Christ. Magir हांव तेगे सगळे thoughts तेगे mind brain I wash it with the blood of Jesus and हांवूय मुगेली कोता and then हांव आनी एक prayer म्हणटा ब्रदर जॉन्सनाक गेलें जे तेणें म्हणलें की I am baptized and the Holy Spirit is living on me so हांव Holy Spirit सांगता तूं मुज भितो जियेता आनी मुगे चेड्या भितो जियेता तोरी म्हाका केसली वायट चिंतना वायट वंदोवणेची केसली नाकालोली पोजोडी चिंतना सगळी येवपा शकनाय कित्याक तूं मुज भितो जियेता जाल्यार मुज्यानी कितकोन येसो नाकालो चिंतना म्हाका येवपा शकताय तोरी हांव पवित्र आत्म्या सांगता तूं ते तुगे ताब्यान कर आनी म्हाका तूं सुसेग दी म्हण बरी चिंतन दी म्हाका देवागे उतरां सजमोन दी तेगे उतर म्हज पोती पुतून मोती हाड मुगे मायना हाड पोजोड कितें येयलो परस भिरांत येयलो परस ती मुगे मोतींग हाड सो ह्यो स्क्रिप्चर्स म्हाका 2 Corinthians 10:5 and then Isaiah 26:3 and 4 Isaiah 26:4 kit mota I will trust in the Lord forever for in the Lord Jehovah is my everlasting strength so kit सांगते उतोरे की हांव मुगेल्या देवाचेर सदांच विश्वास दवरतलें मुगेल कित्याक मुगेल्या जेजूच्या लॉर्ड जेहोवा चेर हांव मुगेले which scripture that is 26:4 sister I will keep you in perfect peace 6 3 no yeah correct 4 yeah so सर्वेस पोराचेर विश्वास दवरात सदांकाल कित्याक सर्वेस पोर सदांकाल तीर खडप पूण इंग्लिशीन थिंग कित म्हणटाय I will trust in the Lord forever for in the Lord Jehovah is everlasting strength म्हणजे आमगेलो सगळी स्ट्रेंथ तेजी जेजू आमगेलो everlasting strength so imagine देव आमगे देवाचे वावाट दवरल्यात आनी आम तेजेर घोट तीर रावल्यात दवर विश्वास दवरून रावल्यात सदांकाल तो आमगे खडप तीर खडप means he's like a rock you know he's everything for us so these scriptures म्हाका इतुली गोठाय दिताय हांव तेजे मेडिटेट कोता हांव सगळे मुझे म्हाका कितें येयलें हांव तेंच म्हणीत रावता आनी हांव थँक करीत रावता जेजू I thank you Jesus तुवें मुगे म्हाका परफेक्ट पीस दिला कित्याक मुगे सगळो भावाट तुजेर आहा देखून आनी मुगे सगळीं चिंतना दुनिया मुगे सगळें दूख मुगे सगळें विकनेस जेजू हांव तुजेर तारयता आनी हांव फकत तुजेर फोकस करता हेच हांव मुगे चेड्या म्हणो लायता आनी हांव दोगांयचें नांव घाल म्हणटा जेजू हें हांव सगळें तुज्या हातांत दवरता आनी हांव जाणा देव ऑलरेडी मुगे चेड्यागे लायफान काम करूंक लागोल सो आय एम completely at peace पण आज देपरा हांव बाबागे फोन ना तेगे काणा म्हणटोरी गोंयची 4:03 3:30 जाली आनी म्हाका मुगे धाकटो चेड्यान सांगलें मातशें आपण मेण येयल्लो तेका पोटांक तो बरो आसा रोप दिन येयला सो तो घार पोतून पावना म्हूण आय वॉज मातशें मुझे भिरांत येयली हांव फ्लाविया सांगतालें बेश्तो म्हाका हुस्को जावपा लागोल गो बाप पावलो ना म्हूण आय वॉज कन्सर्न वॉट हॅपन्ड अगेन बट देन ही मेसेज मी मम्मा आय जस्ट केम बॅक एंड आय एम फायन and then mak ek sangile don't worry mama stop worrying yes that's right Fatima that's and right he said I am but blessed worry is demonic yeah so he told me don't you dare worry mama I am blessed and I am good so praise God सगळे हितून आमी आमगे भुरग्यांक शिकयताय जेन्ना आम मातशे वीक पडायत आमगेली भुरगीं आम पोतून सांगताय दिस इज वॉट आय गिव थँक्स फॉर गॉड इवन मुगे चेडू एस्ट्रेड केन्ना हांव अशें करून रडोंक लागलें तें म्हणटा माशान तूं जाणा देव सगळे वखदां तुजे बारा आस देखून आज देखून तेणें आमकां खूंय सांडलो नाय ना आम कितें उण केलो ना
आमके तुले वाईट हितून परिस्थितीसून आम देवान एक वर्सा भितर 2 म्हयन्या मध्ये आम देवान घर दिले. एवरीथिंग गॉड गेव अस. तो तू ते देवाचे तू येना काय म्हण तोच देव तू चोयत म्हण आज देखो आमकां. सो मातशें आम भावार्थान रावया म्हण सगळे. सो दिस इज हाव हांव मुगे भुरग्यांक शिकयता. तेंच मुगे चोड म्हाका पोतून सांगोन म्हाका पोतून गॉड तेंच म्हाका पोतून हें कोता उबकोता की Praise तो God. जेजू आमचे बारा सदां आस म्हण. एंड दिस इज माय बिलीफ आनी हांव तुमकांय सांगता. I have gone through so many battles in my life alone, but God is always with me. Not a family. आत मुगे Thank चेड Jesus. इतू त्रास आहा. कोण ना पूण फकत देव आहा. हांवें पयर Amen. सांगलें आम कोण नाका. आम देव पुरो एकलोच. देव आहले आमचे बाराबर सगळे आमकडे. आम कोणालो आदर कोणू येयना आमकां तू इचाना. No problem. But I told him God is there with us hand in hand at all times. Praise And I texted Jesu Sangila, I am with you always. So I told him, whenever you feel lonely, you only have to remember that he's right there sitting with you. ताका सांगितलें तो तुजे बरें थिंगा बसलो आहा. तुजी तोकली तेज मांडेर आहा. I can see it. And I said, like, Jesu तुका चोयता. तेगे 2 हात बरे तुजे बरें उबे आहाय. And I imagine that. आनी हांव इमॅजिन कोता मुगे चेड्या बरें आहाय म्हूण. आनी हांव देवा आर्ग दिता आनी हांव तुमकांय सांगोसो दिता. केसलो धुमाळ येयता. ऑफकोर्स आम वीक जाताय. आमगे भुरग्यांक कितें जाल्यार माय जाल्यार चड दूख लागता. सो आम हालताय मातशें. बट स्टील तोच देव आमकां हांकां स्ट्रेंथ दिता आनी घोटाय दिता उबे रावपाक. आनी फेस करपाक केसली झूज आनी केसले मोड आनी धुमाळ आमगे लायफां येता न्हू भाव भयणीनो ते आमकां फकत आनी गोट कोता. हांव पयलीं सारकें हितुलें वीक आहलें. बट आय थँक गॉड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड. माय गॉड दिस वर्ड कीप्स मी सो स्ट्रॉंग. नाजाल्यार हांव आख्खें गोंय सगळ्यांक फोन कोन्न बेजार कोन्न रोडोन आज म्हाका सदां ओत जाता आहलें. 20 दिसांकू I think I would have gone, disappeared from this world. मुगे पिना चोड आनी म्हूण म्हाका माशाना फोन माशान कोत्ता आहले. आवय तू नोणा कितू पर मुगे चोड कित म्हूण जाण तूं म्हाका वयटसो न्हू. माशान देवा आर्गां तूं देवागे उतरां आहा देखून ना जाल्यार तूं आमकां आनी एक मिनट सुसेग दिसना आहलो. I was like this. मुगे माय बोलना जाल्यार हांव सगळ्यांक फोन कोत्तालें गोंया. मुगे Praise नेबर्सांक God. वसाय मातशें मायट बरें चोयाय मुगे कितें जालें. But now I have left it. हांव मायक देखून Yes. चड वगत फोन कोना. हांव Praise देवा सांगोता जेजू जे वस्तूचेर मुगे चड काळीज आहा ते मुजे बरें चड पयस दवर. Because I don't want to get distracted. कित्याक हांव जाणा Praise पयलीं God. मुगे माय म्हळ्यार मुगे सारकें वीक आहलें. आतां ना, nothing. I tell her, तुका देव चोयता. I'm not worried. Praise So Jesus. this is how God builds us up. With all these storms, आमकां दिसता आवय कित्या तो म्हाका चोयना. हांव देखो म्हणटा जेजू हांवें कितें वायट केलें काय हांव हूंय फॉल्ट जाल काय आमकां दिसता. बट नो कांय ना म्हजे भाव भयणीनो. तो आमकां Praise तितूलो God. मोग कोता. तो एवरी मोमेंट आसता आनी तो आमकां तितूंको आनी गोट कोता. All glory to God. Because I have gone through all these obstacles and I'm going every now and then. मुगे कामा प्रॉब्लेम येयले लास्ट मंथ जात थिंग ते चितीत म्हळ्यार चेड्यागे हे येयले. काल Praise God. पयस सकाळी म्हाका आनी मुगे धाकली चेड्यागे कितें प्रॉब्लेम जालें तो बंद. बट देन I keep holding on to God. I just told him, you take care of these children, Lord. And I cannot do anything because I'm just a human. But you can do it. And with God's grace, my son also, I know God will give him that grace. God is giving him that grace, and my son also is coming on this pulpit. And I believe it, that my son will preach, give the word of God. In Jesus' Praise name, all Jesus. glory. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, he's going to come and testify. You know, I wanted to tell you this. Isaiah 36, I think. Isaiah 36. Galibai? Jeremiah 36. So I'll just check if it's 36. 33 काय म्हणू. No, 36. One sang gali tsuya. One. No, Vedant. Josiahचो पूत Jehoiakim. No, not that one. Isaiah, Jeremiah 31.
31. So 31, first one, say, one watch. ते दीस येतोच उलोयता तो सर्वेस्वर इस्रायलाच्या सगळ्या घराण्यांचो हांव देव जातलो आणि ती जातोली म्हजी पोरजा आमेन Okay. So तो सगळ्या घराण्याचो देव. वयव ना आमेन होय पण सिस्टर तो देव सगळ्या घराण्याचो आणि ती आम्ही सगळी तेगेली पोरसा. ताची पोरजा मागीर कितें जाता रेचल रोडटा सकल असू सारखे 16 16 सर्वेस्पोर अशें सांगता तुझे रोडणे बंद कर तुझ्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काड कित्याक तुझ्या कोश्टांक मेळटली मजुरी आणि ती दुस्मानाच्या देशांतली परतून येतली आमेन थँक्यू जीसस मागीर 17 तुझ्या फुडारा विशीं बोरवोसो दवर तुझी भुरगीं आपल्या गांव घरा परतून येतली उलोयता तो सर्वेस्पोर म्हजे पोरजेचो विलाप म्हज्या कानार No, पडटा that's enough 16 and 17 te. Okay. So Fatima, what you have to do, just trust on him. But what you want to kidzai taje viswas dutte dono tuk jai shanti. John 14:27 galia. So tuk jai shanti, peace, mudit rao, peace, shanti. 14:27. What? शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना तुमचे काळीज उत्सांबोल जावंक दिव नाकात सगळी भिरांत सोडात आमेन Praise God. So हांव मुट्टेदोनो म्हणटा शांती जेजू तुगे शांती म्हाका दिल्या ऑलरेडी कळ्ळें तेन्ना हांव तुमकां शांती दिता ऑलरेडी दिल तेणें शांती वयव ना Amen. संवसार होय, ते sister. भशेन तूं दिना हांव उचांबड जावपा ना हांव आय विल नॉट बी ट्रबल्ड आय विल बी एट पीस सो हो स्क्रिप्चर म्हाका जायती शांती हाडटा सो हांव उगडास कोत्ता रोकडोच मातशें उचांबडाय जाली आय थिंक ऑफ पीस 14:27 शांती तुमकां दवरता सो होकोत आमकां देवागे शांती आहले आमकां कांय ना आनी संवसार ते भाशेन दिना संवसार कितें सांगता तो खूंय गेलो तुगे फोन काडना तो खूंय गेलो तो मागीर तुका कितें जाता सिस्टर तुवें गेल तो आबुरता. कोण तुका फोन कोना तो मनीस तेका फोन कोन विचारू सोदिता कित जाल तें Yes. people are like that आणि Yes. उजगाताय but then I Yes. just avoid Yes. And God teaches us, Baba, that Holy Spirit who's inside of us, आमी तेको उलोयल म्हणटरी तो आमकां शिकयता कित कोन दुसऱ्याको डील करपा तें yeah Praise I God, don't if Fatima, they ask so me how is beautiful. everything in Goa I say everything is blessed Yes, That's praise it. God. God is so good. Arkan Jesus. Thank you Jesus Thank you, Jesus. Beautiful. Thank you. See, you are chosen for His glory. तुका आनी कित जायी तुका तेगे राज्यां काम करपा इंचून काडला आनी हे त्रास येताय तो तुगे हितू प्रॉब्लेम येताय ते मोड येत ते उगडास आहलो तुका दोरयांत येदोड वादोड येताले पूण जेजू कित जातालो उदकाचे उबो आहलोलो तो ते वादोड तेगे पांयां पोंदा आहलोलें वयव ना होय तो ते मोड आसतो पासून जेजू ते उदकाचे चलतालो वयव ना होय मागीर पेद्रू कित जालें पेद्रू उदकां आपूण येत म्हणपा लागलो जेजूचे दोड आहाय ते दोन पेद्रूय चलपा लागलो कम्फर्टेबली उदकांत पूण जेजू वयल दोड काडलो तशें तो दोरयां पडलो न्ही होय तेंच आमकांय जाता न्ही सगळे पाटी आमगेलो दोड जेजू वयल कुशीन वयता आनी मागीर आमकां तो दुस्मान रावता सारको मागीर कितें जालें मागीर हें जालां आसतलें मागीर तें जालां आसतलें बट फातिमा तूं सामकें यू आर जस्ट परफेक्ट यू आर चोजन फॉर गॉड्स ग्लोरी एंड गॉड विल नेवर लेट गो ऑफ यू तुवें ताच्या हातीर दवरलो तो केन्ना तुगे हात सोडपाना तो गोट दवरना आहा तुगे हातांत आनी पीस शांती तो स्क्रिप्चर एक्सोडस 13:14
His presence is, thank you, Jesus, your presence is with us and we get your peace today. Remember, white bukache hato. Your presence White goes book. with me. Goes with him. Yeah. And Exodus 33:14. 14, yes. 14:33. Yes, your presence goes 14:33. with, Yeah, sorry. yes, your presence goes with me. Goes with And you give me Your rest. him. Yes. The rest. And Exodus 14:14, he will fight all your battles. You just have to be at You shall hold your peace. Yes. Praise God. So beautiful. Praise God. Thank you, Jesus. खूप सोयीस्कर तुमचे खातीर झुजतलो. तुम्ही शांत रावा. Praise Jesus. And you're doing a great job, Fatima. Wonderful job. Praise Jesus. And he's also at peace. तुकाने किती जाय आता? Yeah, true. Daily हा म्हणना का तो retreat हा म्हण. तो म्हाका सांगता आपण बोर्डिंग आहा म्हूण चिंत म्हणटा. Praise Jesus. Thank you, Jesus. He's telling me, Mama, तू चिंती हांव बोर्डिंग आहास म्हणून. आनी कांय चिंताक म्हणटा म्हाका. Yeah, that's okay. Praise God. Amen. Okay, आणि कितें हा? Very good. Praise God. बरें जालें session. Good sharing. आतां कोण Amen. closing prayer करतलो मागीर आमी prayer करुया. बंद करुया आनी. Okay, Fatima? Yeah, sister. चल closing Thanksgiving prayer कर नाल्या. Okay, हांव करता. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We praise you. We thank you. We love you. तू सगळे आमगे जिवितांक ताजे पासत आमी तुका अर्घ दिताय. दिनवास दिताय. पवित्र आत्म्या, तुजी बगोर आमकां कांय ना, कोण ना, कितेंच ना, आनी कसलीच ओळख ना. पूण तुगे उतर आयकून आमकां धीर, आदार, बुद्ध, शाणेपण आनी सगळी शक्ती उत्पन्न जाता. खंय नासलोली आमची भितर सोदता. शांती जी तुवें आमकां हाडल्या पवित्र आत्म्या, ती शांती आमकां उगडास कोत्ता. तूं आमचे भितर आहा म्हूण. आर्गां तुका, महिमा तुका. हे सगळ्या म्हगे भाव भयणां पासत. हे सगळ्यां तुवें विंचून काडलेल्या पासत. आनी सगळीं तुगेलीं भुरगीं तुगेलें काम बरे भाशेन मुखार वत्ताय देखून. आनी पवित्र आत्म्या, तूं सारको खुशाल जाता. स्वर्गीय बाप, हेवनली फादर, तूं आमकां तुगे खुशालकाय आमी कोत्ताय तें चोयन वयर हें जाता. You take pleasure in everything we do. We praise you. We thank you. We love you. फकत आमकां आदार दी. तो दुस्मान कितें वायट आमगे लायफां हाडटा, आमगे कानार हाडटा, आमकां सांगता व्हडलो आवाज करून. तें आयकनासतना आमी तुगेलो ल्हान आवाज आयकूंक आमकां शिकय. तुगे आवाज येता तो ते सैतानागे आवाज कुशीन काडून तुगे आवाज आयकूंक आमकां तूं दाखय. आनी तुगे आवाज आमकां शिकयलो म्हणटरी तुगेली सोयरीगत आमकां सांबाळूं शिकय. थँक यू, होली स्पिरीट. तूं वाट, सोत आनी जिवीत. तूं धीर, आदार आनी बोरवासो. तूं ओरोंब आनी शेवट. तूं सेम काल, आयज आनी सोदां काल. प्रेज गॉड. आर्गां जेजू, तुजे पातयेवन आमकां वाट आमची मुखार व्हरपाक, दिसान दीस तुका उलो मारपाक, तुगे उलो आयकपाक आमकां शिकय. हें मागणें आमी कोत्ताय जेजू नांवान बापा कडेन. Amen. Amen.